तेव्हा 18वी लोकसभा सुरू झाली आणि जेव्हा MP लढायची कामां MP सुरू झाल्यात साधारण वर्षभराचो फंड आमकां मेळ्ळा. काही प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन आमी घातल्यात आणि ह्या तुज्यान आजचो एक कार्यक्रम जो आसा तो कार्यक्रम 3 जाणां म्हणजे थोडो इल्लो प्रोसेस इल्लो लेंथी जाला. पयलीं आमी हांगसरले जे डीलर आसताले त्या डिलरांकडून कोटेशन घेवन किंवा लोवेस्ट आहा तांचे कडल्यान जे ह्या मटेरियल आहा ते सप्लाय करतात. मागीर 3 व्हिलर स्कूटर आसतली किंवा हॉर्स वॅन आसतल्यो किंवा कचरा वाहन आसतले. परंतु आता एक नवीन पोर्टल सेंट्रलान केला MP लॅडाचो आणि तातूंतल्यान आमकां पोर्टलाचेर ते घालचें पडटा आणि ते ऑल इंडिया लेवलाचेर ते टेंडर जाता. त्या मागीर इल्लोसो उशीर जाला आणि जवळ आमच्यो 16 आणि हेजे सगळे प्रपोजल तयार जाल्ले आसात. परंतु टेंडर जावन म्हणून उशीर जाला. हांगाय मातशें कितें जालें की गोंयानूच जवळ 2-3 कलेक्टर विदीन 3 म्हयन्याक 2-3 कलेक्टर जाले. त्यामुळे काम इल्लेशें पेंडींग उरलें. येणाऱ्या 15-20 दिसांक किंवा 1 म्हयने भितर उरिल्ल्यो सगळ्यो 15-16 आनी दिवपाचे तरी आमी इतली उलट दितले. आमी प्रिफरन्स जे आसा ते एज्युकेशन आसतलें त्याच बरोबर तितलेच जे निडी आसा हँडिकॅप आहा तांकां घराच्यान भायर सरपाक भोंवपाक कठीण जाता. त्यामुळे हांचो आमी विशय जो आसा तो प्रामुख्यान घेतिल्लो आसा. म्हाका दिसता आतां पर्यंत आमी ह्या लोकसभेच्या माध्यमातून जवळ 12 ऑलरेडी आज 9 दिल्यो आणि आज 3 दितात. त्याचबरोबर 3 हॉर्स वॅन आमी हातूंच्यान दिल्यो. त्याचबरोबर 500 आमी स्ट्रीट लायट नॉर्थ गोव्यान पुरयल्यो. ह्यो सोलरची स्ट्रीट लायट ज्या जाग्यार पंचायती विचारून तांकां खंय तुमकां वापस लायट ना थंय आमी 500 ज्यो सोलर लायट आशिल्ल्यो त्यो आमी घालून दिल्यो. सादारण स्कूल बसीस आतां पर्यंत आमी म्हाका दिसता त्या दिसा आमी 3 स्कूल बसी तुमी सगळे त्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले आणि जवळ जवळ 11 स्कुलांक हे आतां पर्यंत 11 स्कुलांक कंप्युटर प्रोजेक्टर मागीर स्क्रीन अशे पद्दतीन जे कितें हांवें डिमांड केलें ते हेतूंच्यान हे प्रोजेक्ट आमी आतां ऑलरेडी जाल्ले आसात. दुसरे कन्स्ट्रक्शनाचे कम्युनिटी हॉल आसतले किंवा अन्य काही ल्हान सहान कन्स्ट्रक्शनाचे प्रोजेक्ट आसात ते प्रोजेक्ट ऑलरेडी पायपलायनी आसात. गेल्या वर्साचे काही प्रोजेक्ट आता कंप्लीट झाले. मागीर स्मशानभूमी आसतल्यो कम्युनिटी हॉल आसतले ताजे उद्घाटन आमी येणाऱ्या पावस सोंपले नंतर लगेच जातले. आणि म्हणून हो फंड जो आसा तो खरोखरच निडी हांकां पावता आणि आमी एक घोशणा ऑलरेडी केल्ली आसा की जवळ आज गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आमी सगळे कडेन पळयतात आणि त्या हातूंतल्यान प्रत्येक जी पंचायत डिमांड करतली तांकां आमगे ल्हानशी गार्बेज वॅन जवळ 2 टनाची 3 टनाची गार्बेज वॅन जे पंचायत मागता तांकां आमी ह्या फंडांतून दिवपाचें आमी हे केल्लें आसा. त्याचबरोबर गोवा गव्हर्मेंटाच्यो काही ज्यो बालरथ आशिल्ले स्कुलांक ती स्कीम ताची बंद जाल्ली आसा आनी स्कुलांक तर संवय जाल्ली आसा. तांचे 15 वर्सां जावन त्यो बशी कंडेम करपाची परिस्थिती आसा आणि म्हणून आमी CSR फंडाचेर काही तांकां बशी पुरवपाचे प्रोजेक्ट जवळ एक 15 स्कुलांक अशे स्कूल बस हे करपाचे दिवपाचे प्रोजेक्ट CSR फंडान घातिल्ले आसात. गेल्या फावटी आमी 3 दिल्यो ते सुद्दां CSR फंडांचेरूच दिल्ल्यो. MP लॅडांतून सुद्दां आमकां ताचे ह्यावेळी दिवंक भेटले कारण MP लॅडांत बॅन केल्ल्यो म्हणजे स्कूल बसी दिवपाक परमिशन नाशिल्लें. पण ह्यावेळी ते आयटम ऑलरेडी लिस्टान घातिल्लो आसा. MP लॅडांतून आमी दितले आणि ज्यो काही एज्युकेशन आणि अशी ज्यो प्रायोरिटी क्षेत्रां आसात तातूंचेर आमी हे पावोवपाचें काम करतात तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान.